Sorvesporaccia mana, novegi trotzun gaia. Sorvesporaccia mana, suntos anegit gaita. Sorvesporaccia mana, novegi trotzun gaia. आमचे खातीर चोऱ्या ताणे करून दाखोया सर्वेस्पराच्या माना संतोषाने गीत गायता सर्वेस्पराच्या माना संतोषाने गीत गायता Podvedar bonish paulia Patoi amka sorgo Soglia porsang dakoili Podvi aplia mogaci Sorvesporaccia mana Sontosane git gaita Sorvesporaccia mana Sontosane git gaita सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो गुड मॉर्निंग आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आनी आयज आमचे दोतोनीचें वरस जेन्ना आमी सुरू करता सगल्यांक तुमकां भुरग्यांक संदेशकारांक आनी आवय बापूय जी आयज ह्या मिसाचे भेटेन भाग घेतात तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार भुरग्यांनो आयचे मिसाचे भेटेन सगळीं आमी खुशालकायेन वांटो घेवया आर यू हॅपी टू कम बॅक आवयस म्हजी माय घेतू आर यू हॅपी टू कम बॅक Yes, Father. Let that happiness be seen during this mass today. आयची मिसाची भेट आमी सगळीं उमेदीन करुया बरे भाशेन उबी रावया सगळीं दोतोनीचीं भुरगीं देवाक चड लागीं ह्या पासत आयची मिसाची भेट तुमची भेट सगळीं उमेदीन जावं दी व्हडल्यान जबाब दियात बरे भाशेन उबी रावात बरे भाशेन बसात आनीक तुमचे मागणें देवाक उबारात आयज सगळ्या भुरग्यां पासत आनी संदेशकारां पासत आनी आवय बापाय पासत ही मिसाची भेट आमी भेटयता आमच्या मागण्यान दवरुया आयज सिस्टर लिजा फेर्नांडीस आमचो सब बेविंदो आसा तिची धुवती आनी आमच्या शेजाऱ्याक आमचे क्लॉयस्टेड कामल आसा थंयसर ते भितर सरलेले आसा आयज तेजो जल्माचो दीस खरीत भाशेन ताचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी हें आपोवणें जें ताणें विचून काडलां त्या आपोवण्याक ताणें सदांच विस्वाशी रावूंक आनीक देवाची खुशी करूंक ताचे पासत आनी तिचे बरोबर आसलेल्या सगळ्यां पासत आमी खरीत भाशेन मागुया आनी आमची हेर सगळी मागणी आमी देवा मुखार दवरुया मार्ता कावलेकर आयज आपलो 85th बर्थडे मनयता तिचे पासत आमी तिकाय मागण्यान दवरुया आयज भुरग्यांनो गोवा रेवल्युशन डे खरीत भाशेन आमच्या गोंयचे पासत आनी गोंय म्हणल्यार तुमचें तें तुमच्या फुडारा पासत आमी आयच्या दिसाक मागुया जे कोण आमचें गोंय धोक्यान घालतात डेंजरान घालतात गोंय डिवायड करपाक सोदतात गोंयकारां मदें फुटी घालपाक प्रयत्न चल्लेले आसात तांचेर सगल्यांचेर जैत व्हरूंक आमी देवाची कृपा मागुया आनीक सगल्यांक बरेंपण मागुया तशेंच तुमी आयज हे दोतोनीक आसात मणिपूर जायतीं भुरगीं आसात कश्टवतात थंयसर तांच्यो झगडीं केस्तांवां पेटलेलीं आसात क्रिस्तांवांक धुमाळो चालू आसा भुरग्यांक पासत खरीत भाशेन मणिपूरच्या आमी आयज हे मिसाचे भेटेन मागुया जीं कोण सायक्लोनाक लागून गुजरात हांगासर भुरगीं तशींच वाडलेलीं जीं त्रासान आसात बेघर जाल्लीं आसात होमलेस जाल्लीं आसात तांचोय उगडास करुया आयचे मिसाचे भेटेन आनी हेर सगळी आमची मागणी जीं कोण भुरगीं बरीं नात तांचेय पासत मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं
मोगाच्या भावा भयणींनो, संदेशकारांनो आनी अपुरबायेच्या भुरग्यांनो, सगल्यांक तुमकां हे पवित्र मिसाचे भेटेक मोगाचो येवकार. निकतीच आमी गवळीक वर्सांत भितर सरल्या आनी आयज आमी दोतोनीच्या नव्या वर्साक सुरवात दिता. हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करात. हो गवळीक आनी दोतोनीच्या वर्साचो विशय आमच्या सेवा धर्मांत आमी नियाळटल्या. जेजून बापाची बरी खबर वेगवेगळे तरेन परगोटली. ओचोऱ्यां विजमितां करून पोरजेक भावार्थान वाडयली. कोण नासलोल्यांच्या गरजाक आकांताक तो पावलो आनी अदीक करून समाजांत भायरलोल्यांचो आनी पातक्यांचो ताणें अदीक मोग केलो. जेजून न्हयच फकत शिकवण दिली, पूण आपल्या करण्या वरवीं ताणें परगोटलें. निमाण्या जेवणार जेजू शिश्यांचें पांय धुता. आपूण तांचो गुरू आनी सोमी जावन पर्यान तो खालतो जाता आनी असलेंच ल्हानविकायेन दुसऱ्यांची सेवा करूंक शिसांक देख दवरता. जेजून केलें तशेंच आमी करून दोतोनीचो वावर ह्या गवळीक वर्साक फळादीक करून वावरुया. हें करतना गवळीक वर्साच्या विशयाची आनी लोगोची बारीकसाणेन समजुणीक घेवया. ब्रिदाची आनी लोगोची एक एक खुणा आमकां कितें सांगता तें चितान आयकुया. ह्या नव्या गवळीक आनी दोतोनीच्या वर्साचो विशय हांवें तुमकां केला तशेंच तुमी करात. आनी इंग्लीश भाशेन यू ऑल्सो शूड डू एज आय हॅव डन टू यू. हो विशय आमच्या गवळी बापान बोमानेस फिलीप नेरी कार्डियल फेरांव हाणें आमकां दिला. जुवावाच्या शुभ वर्तमानान आवेसवर तेळा वोळ 15 हातून आमकां तो मेळटा. हो विशय आतां आमी तोकट्यार पळयतल्या. जेजून आपल्या शिसाचे पांय धुले आनी ताणें तशेंच करचें म्हूण आज्ञा दिली. पांय, जेजूचो हात, उदकाचें तोस आनी उजव्यान दवो रुमाल हें सगलें जेजूची काल्तिकाय, ल्हानविकाय आनी सेवे चाकरेचें मोन कुणायतात. ही मोगाची आज्ञा आमच्या सोरभोंवतणी आसलोल्या सोवे आमी पाळुया. शिसाचे पांय धुल्या उपरांत संवसाराचे सोडवणे खातीर ताणें कुर्साचेर आपणाचेंच बलिदान केलें. त्या बलिदानाचो उगडास आनी समोरूम आमी मिसाचे भेटेन करता. जेजूचे शीस ताची मोगा सेवेची आज्ञा मानून घेवन आपल्या गुरू भाशेन सेवक जावंक संवसारांत वेतात. मिसाच्या बोळान आनी कुर्साचे गोठायेन ताचे शीस सगल्या मनशा कुळाक काळीज आनी आख्खे रोचणेक झाड मोगा सेवेचे गोवाय जातात. ह्या वर्साचो विशय तशेंच लोगो आनी ताची समजणी मनान दवरून आमच्या जिवितांत ल्हानवीक खालती जावन सेवे चाकरेच्या मनान जिवंक प्रयत्न करुया. जेजून आमकां देख दवरल्या ती आमी पाळून ह्या दोतोनीच्या वर्साक आमी सगलीं एकामेकाच्या मोगान सांगातान एकवटान जियेवन आमची जण एकल्याची जबाबदारी उर्बेन पाळून ह्या मिसा बलिदानांत आमकां बापाची कृपा मागुया. प्रितच्या भुरग्यांनो, संदेशकारांनो, आवय बापायनो, दोतोनीचें नवें वरस सुरू जालां.
आनी काय बरो विशय आतां आमच्या संदेशकारांनी आमच्या मुखार बरे भाशेन तो लोगो मांडला, ताची समजणी आमकां दिल्या. ही मिसाचे भेटीन आमी सुरवात करता आसतना आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. भोव करून जायते फावटी आमकां ह्यो जबाबदारी दिल्ल्यो आसात, तातूंत आमी फावो तितली आमची हुशारकाय दाखोवंक ना, वो फावो तितलो इनवॉल्वमेंट दाखोवंक ना. आमी देवाचें बोगसणें मागुया. आमी भुरगीं कशीं आमकां मेळिल्ल्यो सवलती आमची दोतोन शिकूंक, आमची क्रिस्ती शिकोवण घेवंक आमकां मेळिल्ल्यो सवलती आमी घडये जायते फावटी कुशीन उडयल्यात. आवय बापूय कशीं घडये आमी जायते फावटी फावो ती जबाबदारी आमचेर घेवचे बदलेक आमी फकत संदेशकारांचेर ही एक फॉर्मेलिटी जाल्ल्या भशेन केला. असलें सगळें आमच्या चुकीचें. हे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं बोगसणें मागुया. आवय बापूय, मोगाल जेजू, आमकां भुरग्याचें देणें फावो करून आमचो गोराबो खुशाल केलो. भुरग्याचें उदरपसण करूंक आमची जबाबदारी आमी बरे तरेन पाडली. तांकां जाय तितलें दिवन संवसारी वस्तूंचो मोग तांकां दाखयला. पूण कांय फावटी मागण्या वरवीं तुका एकवटून रावोंक तांकां आमी शिकोवन दिवंक फाटीं उरल्या. हे पोरी आमचें कार्य पाळूंक आमी चुकल्या. बोगोस आमकां जेजू. सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. मोगाल जेजू, आमची आवय बापूय जावं आसात आमची पयलीं शिक्षकां, तांचे वरवीं तुकाच आमी वळखून पावल्या. तेर्साच्या मागण्यांतल्यान तुजे आवय मारयेचो मोग करूंक ताणींच आमकां शिकयलां. पूण जायते फावटी तेर्साचे मागणे सोडून आमी मोबायलार गेम्स खेळूंक रावल्या आनी फावो त्या वेळार मागणे करूंक फाटीं सरल्या. बोगोस आमकां जेजू. क्रिस्ता काकुतकोर. क्रिस्ता काकुतकोर. मोगाळा जेजू, दोतोनीच्या भुरग्यांक भावार्थान वाडूंक आनी खोलायेन तुजी वळख तांकां दिवंक जावन आसा आमचें कार्य. हें कार्य पाळटना आधुनीक काळार जायते उपाय आमकां मेळटात. जायत घडये आमी आलसायेक लागून केन्नाय दोतोनीचे पाठ तयार करूंक आमी बेसारमाय केल्या. खासगी अणभवांतल्यान पाठाची वळख अदीक रुचीक करूंक जायते फावटी आमी फावो तो प्रयत्न करूंक ना. बोगोस आमकां जेजू. सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. आनी सर पदवेदार देव आमची काकुतकोरू, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. आमेन. सगळीं आमी कुशालकायेन आनी उमेदीन देवाची महिमा गावुया. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी. सगळीं व्हडल्यान गावुया. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया, सर्वोद्वेदार देवा बापा, देवा बापा. आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्या पुता. सोम्या देवा देवा देवाचे शेळये शेळये. तू
संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत कर तूं बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे Jesu Christa eklos tum pavit eklos tum Ishvor eklos tum Parmeshwar Amen 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 प्रार्थुया भुरग्यांनो ह्या वेळार तुमची मागणी हे मिसाचे भेटेन देवाक उबारात हात जोडात तुमची मागणी सगळी देवाक उबारात सर्वेस्परा आमच्या बापा तूंच आमचो बरवासो आनी आमचें बळ आमी इतलीं ओसूक की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूं नजो सगल्या काळजान आनी सर्व करण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी हे आमी विनंती करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप इस्रायल पोरसा रेफिदिनांतली भायर सोदली आनी सिनाच्या अरण्यांत पावतूच थंय तिणें पेणे केलें पर्वताक फुडो करून इस्रायलान पेणे केलें तेन्ना मोइसेस वयर देवाशी गेलो आनी सर्वेस्वरान ताका दोंगरार थावन आपोवन म्हणलें जाकोबाच्या घराण्याक अशें सांग इस्रायलाच्या भुरग्यांक अशें पुरगोट कर इजिप्तकारांक हांवें कितें केलें कशे भाशेन गोणीच्या पाकोट्याचेर हांवें तुमकां व्हेलीं आनी म्हजेशी हाडलीं तें तुमीच पळयलां आतां तुमी जाणा जायात की म्हजो ताळो आयकोशात आनी म्हजो कोरार सांबाळशात जाल्यार सगल्या पोरसां मदें तुमी म्हजे खाशा पोरसां जातल्यात कारण सगली प्रितूम म्हजी तुमी म्हाका याज्ञिकाचें राज आनी पवित्र राष्ट्र जातल्यात देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो आमी ताची पोरसां ताच्या हिंडांतल्यो शेळयो परतून म्हणुया आमी ताची पोरसां ताच्या हिंड्यांतल्यो शेळयो सर्वेस्वराची सेवा करात आनंदान ताची भक्ती करात सोद गितां गावून भितर सरात संतोषान येयात देवा मुखार जबाब आमी ताची पोरसां ताच्यो हिंडांतल्यो शेळयो सर्वेस्वर आमचो एकलोच रचणार तो आमचो बापूय तो सांबाळणार विस्वासान येया तर ताचे मुखार आमा सोमेस्तांक तो घेवंक रावता जबाब आमी ताची पोरसां ताच्या हिंडांतल्यो शेळयो तो गवळी आनी आमी ताच्यो शेळयो मोयपासान चोरून सांबाळलोल्यो ताचे मुखार येया तो आमचो देव आमी ताचो लोक ताची पोरसां जबाब आमी ताची पोरसां ताच्या हिंडांतल्यो शेळयो आमचो सर्वेस्वर कितलो बरो ताचो मायमोग सासणाक उरतो ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो पिडकेचे पिडकेन तो विस्वाशी जबाब आमी ताची पोरसां ताच्या हिंडांतल्यो शेळयो
बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, कितेंच करूंक आमकां सोकोत नासली तेन्ना क्रिस्तान ताचो नेमलोलो वेळ पावतोच खोट्यां पासत आपलो जीव दिलो. एका बऱ्या मनशा पासत कोणूय एका वेळार मरूंक फुडें सरलो जाल्यारूय खरेंच म्हळ्यार प्रमाणीक मनशां पासत लेगून जीव दिवंक कठीण. पूण आमी पातकी आसल्याव तेन्ना लेगून क्रिस्त आमचे पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग करता म्हूण दाखयलें. ताच्या रोगताक लागून आतां आमी प्रमाणीक जाल्या म्हणटूच ओदिकूच तो आमकां देवाच्या क्रोधांतली निवारतलो. आमी दुस्मान आसल्या तेन्ना आपल्या पुताच्या मरणा उदेशी देवान आमकां लागीं काडल्यांत म्हणटूच आतां आमकां लागीं काडल्या उपरांत ताच्या जिविता उदेशी ओदिकूच तो आमकां सोडवून दितलो. तितलेंच न्हय, आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां आतां लागीं काडल्यान देखून ताचे उदेशी देवा सोवें आमी संतोश बरीत आसा. देवाचें उतोरें. सगळीं उबी रावया. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy. काळ बोरलो आनी देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy. भुरग्यांनी सगल्यांनी हात जोडचे. सोर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. माते वापर मोडी येशू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेसू पोरजेक पडून चुरचुरतालो, कित्याक ती दोगदोगताली आनी गवडी नासलेल्या मेंढऱ्या भाशेन बाबडी कोशी जाल्ली. तेन्ना आपल्या शिसांक ताणें म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. देखून पिकाच्या दोनया लागीं लुवणे मोडणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून जेसून तांकां मेड्या आत्म्याचेर अधिकार दिलो आनी मेड्या आत्मे काडूंक आनी सगल्या जिन्सांचो पिडारोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. 12 दोमदूतांची नांवां ही. पयलो पेद्रू म्हणटात तो सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे. जेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव. फिलीप आनी बार्तोलोम्यो. तोमास आनी दोल वसूलदार मातेव. आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी तादेव. उर्बेवून सिमांव आनी ताचो घात घेतलो तो जुदास इस्कारियोत. ह्या 12 जाणांक जेसून असो उपदेश दिवन धाडले, ओन बावार्थ्याच्या गांवांनी वचूं नाकात आनी सामारियेकाराच्या नोगरांनी भितर सरूं नाकात, पूण अदीक करून इस्रायलाच्या गोरच्यांच्या सांडलोल्या मेंढऱ्या सोशे वचात आनी वचून सुर्गीचें राज लागीं पावलां अशें परगोट करात. वायटकारांक बरीं करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, कोडकारांक नितोड करात, देंवचार काडात. तुमी फुकोट घेतला, फुक्या दियात.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाखाणी तुका क्रिस्ता. भुरग्यांनो आयज तावन दोतोन सुरू. तयार आहा तुमी दोतोनीक? दोतोनीक तयार आहा? आवय म्हजे मायंग तूं दोतोनीक तयार आहा? शूड वी स्टार्ट आ कॅटिकिझम टुडे काय आनीक एक म्हयनो हॉलिडे घेवया? करया, सुरू करया? करया, ओके बरें. करया जाल्यार आयज सकाळीं पयलें मीस जाल्या उपरांत हांव चायेक बसलेलो आनी न्यूज पेपरा वयर एक बरीशी काणी वाचली. काणी म्हणल्यार एक घडणी. सेरमांवूच चेंज केलो. राती जें चिंतलोलें तें कुशीन दवरलें आनी म्हाका दिसलें हें आयज सांगपाक गरजेचें. काय बरीं उतरां. द बिगस्ट मोटिवेटींग फॅक्टर आर माय चिल्ड्रन एंड आय वूड डू एनीथींग टू गिव देम अ नॉर्मल लायफ. हीं उतरां कोणाची ती खबर आहा तुमकां? परतून वाचता. द बिगस्ट मोटिवेटींग फॅक्टर आर माय चिल्ड्रन and I would do anything to give them a normal life. As a matado headline, हें येयलां तें द गोवन एक्स्ट्रा स्पेशल. ही एक सिरीज चालू जाल्ली आसा द गोवन न्यूज पेपराचेर आनी ताचो माताळो हेडलायन हे भाशेन आसा, फ्रॉम MSc टू मोल्ला पार्रा मम फोगोज करियर फॉर एलिंग सन. फ्रॉम MSc टू मोल्ला. मोल्ला म्हणल्यार कितें तें खबर आहा तुमकां? मोल्ला चयलें केन्ना? मोल्ला म्हणल्यार कितें? मोल्ला म्हणल्यार चुट्टांची मोल्लां कोत्ता आमी आनी जायत्या जाणांच्या घरांक आनी पयलीं आमच्या घरांक घालताले आमी. ती मोल्लां घालून आमी पावस आडवपाक वो आमचीं जायतीं फेस्तां वो आमच्या काजराच्या तेंपार बीन तीं घालतात मोल्लां. ती चुडीत आहा तें बरे भाशेन मांडपाक जाय, सारकें करपाक जाय. जाल्यार फ्रॉम MSc टू मोल्ला म्हाका मातसो इंट्रस्ट जालो आनी ही काणी एके आवयची. ही आवय फकत 36 year old. तिचें नांवूय सांगता हांव आयज. तिचें नांव काय बरें, साबिना द कुन्या, 36 year old mother who completed her graduation in chemistry, BSc केमिस्ट्री केल्ली. आनी केमिस्ट्री करून तिका 2 जाण भुरगीं आसात, 2 मायनर भुरगीं. आनी कामाक दुबय गेल्ली आपल्या भुरग्यांक पोसपाक. आनी जो करियर आसलो दुबय तो सोडून परतून आयली. परतून येवपाचें कारण कितें तें सांगता, आयकात. तें कारण सामुएल नांवाचो भुरगो. सामुएल तिचो 1 वर्साचो भुरगो जेन्ना ती दुबय गेल्ली आनी सामुएल तेका अकस्मात ब्लूइश पॅच ताचे कुडीक पडपाक लागले. दोतोरांशी व्हेलें तेन्ना तेजें कॉज कितें तें मेळूंक ना पयलीं. आनीक तेका हे 8वीच तरेचें दुयेंस जालां देखून ही आवय आपलें काम दुबय आसा तें सोडून परतून आयली आपल्या भुरग्या पासत. आनी त्या पासत हो स्टेटमेंट जो हांवें पयलोच वाचला. The biggest motivating factor are my children and I would do anything to give them a normal life. जाल्यार ह्या भुरग्याक जाला तें दुयेंसाचें नांव ओ डिसेबिलिटी म्हणपाक जाता ग्लेन्समॅन थ्रोम्बोस्थेनिया. नांव केन्ना आयकलां तुमी? ग्लेन्समॅन थ्रोम्बोस्थेनिया. काय बरीं नांवां. हेचो अर्थ आमकां घडये एना टिचर सांगतली, कित्याक ते नाजाल्यार डॉक्टर वांदा सांगतली. ग्लेन्समॅन थ्रोम्बोस्थेनिया म्हणल्यार जोरी तर एक घाय पडलो, ब्लिडींग कॉमेस जालें जाल्यार तें बंद जायना, कंटिन्युअस ब्लिडींग. आनी त्या ब्लिडिंगान मनीस मरपाक शकता. जाल्यार हो धाकटो असो भुरगो ब्लिडींग जायत जाल्यार कितें जातलें, तेणें एक दीस आपल्या जिबेकूच घांस मारलो आनी ताची जीब ब्लीड जावपाक लागली. ड्युरींग कोवीड 2020 ह्या वर्साक 2020 उगडास आहा, ऑनलायन कॅटेकिझम जाताली तेन्ना. आनी तेन्ना ह्या भुरग्याक अशें जालें आनी ही आवय आपलो जॉब बिरून सगलें सोडून ह्या भुरग्याक
For her ailing son, she came back. आयज सगळे तरेचे पार्ट टायम जॉब करता. तातूंत भितर मोल्लांय करप इज पार्ट टायम जॉब. आनी ती म्हणटा जें कितें हांव म्हज्या आवय कडलें आनी म्हज्या ग्रँड मदरा कडलें शिकलोलें ही मोल्लां करपाक, ती उजार करून आयज हांव हें पार्ट टायम जॉब करता टू मेक द एंड्स मीट. जॉब सोडलो. आतां भुरग्याक लागून ताका ब्लड ट्रान्सफ्युजन करपाक जाय, ब्लड डोनर्स आसा तांकां मेळपाक जाय, दोतोरांक मेळपाक जाय, वेगवेगळ्या मनशांक मेळपाक जाय. कित्याक? आपल्या भुरग्या पासत. आवय आपल्या भुरग्या पासत भाव भयणीनो आनी भुरग्यांनो कितेंय करूंक तयार आसा. ही सॅड स्टोरी अशी दिसता न्हू. आनी फॉर अ इनॉग्रल ऑफ कॅटिकिझम इयर इसली स्टोरी कित्याक? भुरग्यांनो दोतोन म्हणटा ती म्हाका दिसता एक जिवीत दिवपाचें. आनी जरी तर आमची दोतोन सारकी जायना जाल्यार इट इज एज इफ वी आर ब्लिडींग इन फेथ. आमचो भावार्थ जो आसा तो कंटिन्युअसली ब्लिडींग. आनी जरी तर तें ब्लीड जायत रावलें आनी रगत वसत रावलें जाल्यार कितें जातलें? सामेलाक कितें जावपाचें? तशेंच उरलेलें जाल्यार आमचेर मरण येतलें. वी वूड डाय. जर दोतोन जरी तर आमची ब्लीड जावन काबार जाली आनी इफ वी डोंट अटेंड टू इट जाल्यार दॅट इज वॉट वील हॅपन टू अस ऑल्सो. वी वील डाय इन फेथ. भावार्थांत आमी मरोन वेतले. आनी ह्या पासत आवय बापूय संदेशकारां हो जागो घेता आवयचो. आनी दे ऑल्सो मस्ट बी सेईंग टुडे वी आर रेडी टू डू एनीथींग to give life to our children. Children are a motivating factor. Catechist, Sandeshkarano, who is your motivating factor? Which children? These children. ही सगळीं भुरगीं जी आयज बसून आसात, दोतोनीच्या मिसाक इनॉग्रलाक आयिल्लीं आसात आनी हे वर्सभर ती दोतोन शिकतलीं. You are the motivating factor for these catechists and for parents also. Of course, ती तुमकां दोतोन शिकोवपाक येवची ना, पूण घरा लागीं जायत्यो वस्तू शिकयतल्यो. मोर देन द दोतोन इन द चर्च. And who is the motivating factor? You are the motivating factor. तर तुमी बेश्टे फॅक्टर जावन काबार जावपाक जायना. यू कॅनॉट एंड अप बींग फॅक्टर्स, बट यू आर स्पेशल. आनी स्पेशल कित्याक? तुमी कितें बरें केलां म्हण न्हय, वा तुमच्या आवय बापायनी वो संदेशकारांनी कोणें कितें बरें केलां म्हण न्हय, पण खेरीत भाशेन देव विचून काडटा. आयचें पयलें वाचप तुमी जरी तर आयकलां जाल्यार हे पोरजेक देवान विचून काडलेली ही पोरजां बरी म्हण न्हू. ही पोरजां पत्तून पत्तून मस्ती करताली. जायते पावटी तुमी करता ते भाशेन. थोडी पावटी दोतोनीक येनासतना रावता ते भाशेन देवाशी वचनासतना रावताली. थोडी पावटी आमी आनीक दुसऱ्यो वस्तू विचून काडटा ते भाशेन दुसऱ्या देवा फाटल्यानूय धांवतालीं पोरजां. आनी तांकां पनिशमेंट पासून दिल्लो देवान. 40 वर्सां तांकां घूं 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 केल्ले. कित्याक? अविस्वाशी जाल्ली देखून. पूण तरूय आसतना देव मोइजेसाक सांगता आयज आमी आयकलां जाल्यार, यू नो इगल? इगल जाणा? हॅव यू सीन एन इगल? कितलीं पांखां आसता? हाव मेनी विंग्स डज अ इगल हॅव? 1, 2. शुअर? ओके, एवरी बर्ड हॅज 2 विंग्स. जाल्यार देव म्हणटा हांव तुमकां घोणीच्या पाकोट्याचेर घेवन गेल्ल्या भाशेन वेता. आय एम कॅरींग यू ऑन द विंग्स ऑफ एन इगल. देव तुमकां सगल्या भुरग्यांक, डू यू वॉन्ट टू टेक अ इगल रायड? गेल्या तुमी केन्ना इगलाचेर बसून? तुमच्या घरांत सुणीं आसात वेगवेगळे तरेची. थोड्यांचे धाकटेशे आसात, थोड्यांचे व्हडले आसात. सुण्याच्या हाटीर केन्ना बसून गेला? आनी द डॉग पप्पी मस्ट हॅव टेकन यू. बैलाचेर केन्ना बसला? घोड्याचेर केन्ना बसला? ओके, बसून पळयात. वॉट इफ यू गेट अ चान्स टू सीट ऑन द इगल विंग्स? घोणीच्या पांख्याचेर बसपाक मेळ्ळ्यार आर यू रेडी? यू वॉन्ट टू? जाय तुमकां? जाय म्हणटा तांकां मेळटलें शुअर. घोणीच्या पाकोट्याचेर बसप. थिंक, इमॅजीन दॅट यू आर सिटींग ऑन द विंग्स ऑफ एन इगल. खंय भोंवता इगल? मोडबार वयर भोंवता. वयर सावन तुका सगळें दिश्टी पडटा. यू कॅन सी एवरीथींग दॅट इज बिलो. एंड यू नो हू इज वेर एंड हू इज डुईंग वॉट.
सगळें दिश्टी पडटा. कितें पाड जाल्लें जाल्यार तेंय दिश्टी पडटा, कितें बरें आसा जाल्यार तेंय दिश्टी पडटा. म्हणटच बींग ऑन द इगल विंग्स, तुमी दोतोन शिकपाक येयल्या तेन्ना भुरग्यांनो तुमकां हे इगल विंग्स दिवपाक भावार्थाचे ही संदेशकारां आनी ही दोतोन वावुरता. तर देव खेरीत भाशेन विचून काडटा तुमकां ह्या इगल विंग्साचेर दवरपाक, देखून तुमकां दोतोनी काडल्या. म्हणटच देव कितलो मोग करता. तुमी टिकेट कांय काडूंक ना, टिकेट काडना आसतना फ्री रायड, एन्जॉय द रायड, वॉच, कीप युअर आयज ओपन. एट द सेम टायम तुमी जेन्ना त्या इगलाचेर बसलेलीं आहा, हात सोडपाक जाता? कॅन यू बी केअरलेस? केअरलेस जायत जाल्यार कितें जातलें? इफ यू बी केअरलेस द इगल वील कीप फ्लायींग. पूण तूं खंय आसतलो? Eagle is flying this side and you are flying this side, down side. गेले ढो करून पडटलो. ह्या पासत being careful, being attentive is very very important. तर हें तुमी दोतोनीक करपाक पडटलें, एटेंटीव रावपाक पडटलें, प्रेजेंट रावपाक पडटलें आख्खें वरसभर. आनी हें करपाक आवय बापूय तुमकां शिकयतलीं, बाबा सारको गोट धरून वच, फ्लाय जाता आसतना बरो गोट धरून वच. आनीक बागेवन पावलू रोमकारांक चीट बरोवन खेरीत भाशेन सांगता, आमकां फावो न्हय आसलें त्या वेळार, वेन वी डीड नॉट इवन डिजर्व, आनी तुमी पातकी आसले त्या वेळार, वेन यू वर अ सिनर, असल्या वेळार जेजू तुमचे पासत आयलो आनी ताणें तुजे पासत जीव दिलो. नॉट बिकॉज यू डिजर्व, बट बिकॉज ही हॅज चोजन यू. तर आयज जरी तर तुमी दोतोनीक भितर सरल्यात आनी तुमी रेजिस्टर केला ह्या वर्साक आपूण येतलो म्हूण, जाल्यार इट इज नॉट बिकॉज यू वॉन्ट टू कम, इट इज बिकॉज गॉड हॅज चोजन यू. देवान तुमकां भुरग्यांनो विचून काडल्यान. ह्या वर्साक आमकां नवीं संदेशकारां भितर सरल्यान जायतीं, वेलकम. तेच बरोबर आमची आदलीं संदेशकारां आसात, तांकांय वेलकम. थोडीं आमची संदेशकारां गेलीं ह्या वर्साक, जाल्यार संदेशकारांनो आयज जरी तर तुमी दोतोनीक आसात वो दोतोनीची भायर आसात जाल्यार नॉट बिकॉज यू हॅव चोजन, डोंट थिंक दॅट यू हॅव चोजन टू बी हियर. ऑफकोर्स इट इज युअर चॉयस, तुमी विचून काडपाकूच जाय निमणें, पूण यू हॅव चोजन बिकॉज गॉड हॅज चोजन यू. ते इगल जावपाक ह्या भुरग्यांक तुमकां विचून काडलेले आसात. आनी जरी तर तुमकां ते इगल जावपाक देवान विचून काडलेले आसात जाल्यार तुमचीं पांखां, भावार्थाचीं आनी दोतोनीचीं पांखां देव घोट करता. कित्याक ह्या भुरग्यांक ह्या इगल विंग्सांचेर व्हरपाक जाय आख्खें वरसभर. आनी त्या पासत मातशे त्रास काडपाकूय पडटले, त्या पासत तुमची तयारी करची पडटली, त्या पासत वाचपाक पडटलें. फकत बेश्टो टॅक्स्ट बुकूच न्हय, पूण तुमच्या जिविताचो टॅक्स्ट बूक ह्या भुरग्यांक उक्तो करचो पडटलो. आनी यू वील हॅव टू बी इगल्स, देवाचे इगल्स. विथ इगल विंग्स यू आर गोईंग टू कॅरी दीज चिल्ड्रन. आनी तेन्ना हीं भुरगीं आपल्या भावार्थान घट जातलीं आनी भुरग्यांक फावो त्या वेळार आपलें मार्गदर्शन दिवंक, फावो ते भाशेन तांकां पावोवंक, तांची खबर घेवपाक आवय बापूय बीन तांकां इगल्स जातले. असल्यो घोणी ज्यो सगळे पळयतात, दे वील बी अवेर. वयर रावन जे भाशेन ते घोणीक सगळ्यांक दिश्टी पडटा, ही आवय बापूय विचारतलीं संदेशकारांक, पादकुराक, पादविगाराक, फादर म्हजो चेडो शिकता, म्हजें चेडूं येता दोतोनीक सारकें मस्ती कोत्ता, ताका होमवर्क दिला तो आयज करूंक ना तेणें, वो तेणें होमवर्क केला तो रातभर केला, सांगतलीं तीं. आनी हे भाशेन आवय बापूय, संदेशकारां, याज्ञीक बाराबर मेळून ही आकारणी भुरग्यांक दिवपाक वावुरतलीं. आनी देखून जेजून विचून काडले. जेजून विचून काडलेले ते आपोसल कितले आसले सगळे मेळोन? हाव मेनी अपोसल्स? हाव मेनी अपोसल्स वर देर? 12. 12 जाणांक विचून काडले. आनी 12 जाणांक विचून काडले तातूंतले 2 जाण भाव भावूय आसले. पूण तांकां विचून काडलें तेन्ना कितें केलें आनी विचून काडपाचें कारण कितें? पयलीं जेजून पळयलें की ही पोरजां गवळी नासलेल्या शेळयां भाशेन जाल्ली आसा, सांडलेली आसा. चुरचुरलो जेजू आनी जेजू चुरचुरलो आनी जेजून विचून काडलें ह्या लोकां पासत, हे पोरजे पासत हांव विचून काडटां. पीक तर खूब पूण वावराडी
थोडे अशें जेजून म्हणलें आनी वेंचून काडले आपोस्लांक वावराडी जावपाक. पिकाच्या दोनया लागीं मागात आमकां आनीक वावराडी धाड म्हूण. जाल्यार हे वावराडी हे परजेक सांबाळटले, तांचे पासत मिलाग्री करतले, तांकां शिकयतले, तांचेर देंवचार बसल्यात जाल्यार तांकां काडून भायर उडयतले, तांकां पिडा जाल्या जाल्यार ती तांची बरी करतले. तर जेजून आपोस्लांक वेंचून काडले ते भाशेन आमकां वेंचून काडल्यात. संदेशकारांक भोव करून वेंचून काडल्यात हें मिसांव फुडें व्हरूंक. आवय बापायक वेंचून काडल्यात तुमच्या भुरग्यांक त्या पाखोट्याचेर घेवन वचूंक. तर आयच्या दिसाक ही कृपा आमकां मागुया. जे भाशेन ते आवयन, सामुएलाचे आवयन सॅक्रिफायस केलो, आपली डिग्री आनी आपलो जॉब सोडून भुरग्या पासत कम बॅक फॉर युअर चायल्ड. आनी येयल्या उपरांत तो जॉब ना, हॅव टू मेक द एंड्स मीट. सादें काम पासून पार्ट टायम जॉब लायक मोल्लां मेकींग, मोल्लां करपाचें काम पासून सादें तें, तितून व्हडलो डिग्री ना आनी व्हडले सॅलरी ना, पूण पार्ट टायम जॉब मोल्लां करपाचो. असले पासून करपाक आमची आवय बापूय तयार आसा. ते भाशेन भुरग्यांनो आमी जशें आयच्या दिसाचो विशय, आयच्या दिसाचो तुमी फुक्या घेतला फुकट दियात. तुमकांय मेळ्ळां तें तुमी दुसऱ्यांक दिवपाक जाय. तुमी जें कितें शिकता, दोतोनीक शिकता, तें तुमी वचून तुमच्या घरा लागीं तुमच्या माय पाय कडेन, तुमच्या भावा भयणां कडेन उलोवपाक जाय, सांगपाक जाय, विचारपाक जाय, प्रश्न करपाक जाय. क्वेश्चन देम, शेअर विथ देम. तेन्ना तुमी हेच भाशेन जाता जे भाशेन जेजून धाडल्यान मिसांव दिवन आनी ही दोतोन, ही शिकोवण आमच्या धर्माची बरे भाशेन घेवंक. तर भुरग्यांनो आयज ही कृपा आमकां मागुया. आतां ही पवित्र मिसाची भेट सगल्याहून व्हडली भेट आनी सगल्याहून व्हडली मिलाग्र. आपोस्लांक मिलाग्री करपाचें देणें देवान दिल्लें, म्हाकाय दिलां मिलाग्र करपाचें देणें, फादर पिटराकूय दिलां मिलाग्र करपाचें देणें. आनी दर दिसाक आमी व्हडांतली व्हड मिलाग्र ह्या आल्ताराचेर करतात. म्हणजे ती कसली मिलाग्र करता आमी? एम आय अ मिरेकल वर्कर? डू यू थिंक आय कॅन वर्क अ मिरेकल? दिसता तुमकां आयज हांव मिरेकल केल्ली जाय तुमकां? केन्नाय जाता म्हज्यान? पदवी आसा म्हाका. कसली मिरेकल? वॉट इज द मिरेकल दॅट आय एम गोईंग टू डू? सादो उंडो आनी सोरो जो आसा तो जेजूच्या खऱ्या मासा रोगतान बदलपाची पदवी ह्या हातांक आसा, फादर पिटराच्या हातांक आसा. आनी दर दिसाक आमी ही व्हडांतली व्हड मिलाग्र आख्ख्या संवसारांतली, ह्यार सगल्यो मिलाग्री फाटी, पूण ही मिलाग्र दिसाच्या दिसाक एक यादनीक कोत्ता. फकत यादनिकाच्या माखलेल्या हातांनी तें करपाक जाता देवाचे कृपेन. जाल्यार ही मिलाग्र आयज तुमचे पासत नव्यान घडटा तेन्ना आमी जण एकलो आमकांच ह्या आल्ताराचेर दवरुया. हें आख्खें आमचें दोतोनीचें वरोस ह्या आल्ताराचेर दवरुया. शिकोवण जी आमी घेतली ती आमची शिकोवण, आमची डॉक्ट्रीन जी आसा ती ह्या आल्ताराचेर दवरुया. आमची जबाबदारी एज पेरंट्स एंड एज कॅटिकिस्ट आमी ह्या आल्ताराचेर आयज दवरुया. आमची उर्बा एज चिल्ड्रन, एज कॅटिकिझम चिल्ड्रन आमी ह्या आल्ताराचेर दवरुया. आनी तेन्नाच आमी जायत्यो असल्यो मिलाग्री जेजू बराबर करूंक पावतल्यो, एकामेकाक आमी मोटिवेटींग फॅक्टर म्हूण पळोवपाक पावतल्यो आनी देवाचें राज परगटपी आमी जातल्यो. तर हेंच आमकां जो उलो मारलेलो आसा, होच उलो जो आमी विशयान पळयला, तोच आमच्या जिवितान घालूंक आमकां कृपा मागुया. सगळीं उबी रावया. हात जोडुया आमचे, बरी भाशेन नीट उबी रावया सगळीं. आनी सगळीं व्हडल्या तड्यान आमी आमचो भावार्थ उच्चारुया. सतमानतान देवा, सोरपदवीदार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीचार वचनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभोवलो, अंकवार मरेतान जल्मलो, पोंच काल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो,
स्वर्गार चडलो सूर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांचें मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां विस्वासान आनी भावार्थान आमी देवा मुखार दवरुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हाताखाल आसलेले परचेच्या भावार्थाची वाड करतना जेजूचें मन आपणावन काल्तिकायेन आनी भक्तीपणान आपलो वावर फुडें व्हरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बाबा तुज्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकलूत कर. राजकी फुडाऱ्यांनी पोरचेची सेवा करूंक आपली जुट्टी चलयतना आपल्याक मान पदवी आसा देखून पोरचेचे जबरदस्ती चलयना जावंक पूण ल्हानविकायेन लोकांच्या गरजांक पावूंक तांकां उदार मन फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा तुज्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूत कर. आमच्या घराब्यांनी आवय बापायन आनी वडिलांनी भुरग्यांची निगा घेतना तांकां जेजून शिकयलेल्या बऱ्या तत्वां आनी मुल्यांनी वाडोवंक तोजवीत केल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूत कर. भुरगीं ल्हान आसतना शिकतात तें गोठ तांच्या मनांत रिगता. संदेशकारांनी भुरग्यांक दोतोन शिकयतना दोतोनीच्या पाटा वरवीं मेळटली शिकोवन अदीक उर्बेन आनी नवे पद्दतीन दिवन जेजूची खोल वळख तांच्या काळजांनी रिगोवंक वावुल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूत कर. हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करात. ही जेजूची उतरां नियाळून आमी सोमेस्तांनी आमच्या बेसा पोरमणें आनी सोयेक मेळटा तेन्ना गरजेवंताच्या आदाराक पावूंक आमकां सेवेचें मन फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूत कर. आयज गोवा रेव्होल्युशन डे. मागुया आमच्या गोंयचे पासत तुमच्या गोंयचे पासत मागात आनी जे कोण आमचें गोंय वांटून उडोवपाक सोदतात डिवायड करूंक सोदतात तांचे पासत मागुया. जे कोण आमचें गोंय लुटूंक सोदतात तांचे पासत मागुया. जे कोण बेजबाबदार जाल्ले आसात आनी आपणाचोच फायदो पळयतात आनी तोंड बंद करून ओगी आसात तांचे पासत मागुया. आनी आमकां आनी आमच्या गोंयांक सगल्या वायटांतले निवार म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूत कर. सर्गीच्या बापा आमची सगली मागणी आमच्या मनान काळजान उपजता ती आमी तुजे मुखार दवरल्या ती आनी उचारूंक ना ती सगली तुज्या पांयाशी आमी हाडटा. तुज्या मोगान तूं आमकां तुजें उदारपण फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं उंडो आनी सोरो. प्रितुमेन दिल्ल्या आनी मनशाच्या वावरान केल्ल्या ह्या साद्या उंड्या आनी सोऱ्या वरवीं आमचें ओत्मीक उदारपसण जाता.
जेजू आपणाकूच खालतो जावन ह्या उंड्या सोऱ्याचें रूप घेतलें आनी शिस्साचे पांय धुवन आमकां सेवेची देख दवरली. ह्यो खुणा बापाक भेटयतना आमच्या कार्यांतल्यान सेवे चाकरेचें मोन आपणावचें आवंडे ह्या खुणा वरवीं बापाक उबारुया. गायन घेऊया C43 पेज नंबर 46 C43. तुझ्या उदारपणांत आमकां मृत्यूबिंदीलान मनशाच्या वावरान केला तुझ्या उदारपणांत आमकां दातांचो सगळो तुका भेटयता. दात कालिंदीलान मनशाच्या वावरान म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पोसणांक गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. हात जोडुया, सगळीं व्हडल्यान जबाब दिवया. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासनाच्या देवा, सर्व काळयेन सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या असोक्त विनाशी सैमाक तुवें तुजे अगणीत पदवेचो आधार दिलोय, पूण सोडवण आमा मनशांची आमचे सारक्या एकल्यानूच करची. मनशान ओगडायलोली इश्टागत तुजी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं खुद मनशान परतून जोडची. ही येवजण तुज्या मोगाची. तातूंत अदीक परजळटा महिमा तुजी. देखून त्याच जेजू उदेशी देवदूतांचो सगलो दलबार संतोशान बरोवन तुजे मुखार तुका वाकाणटा वयर स्वर्गार. तांचे वाकाणणेक आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाभार्थाचो गुटपोर गुटुया, तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा पोरबी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोंडी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या मिसांत हाजीर आसलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. उगडास करुया सगळीं आमची कातिकिस्त आदलीं जीं आमकां शिकयतालीं, जीं आतां आमचे बरोबर नात पूण दुसरो वावर करतात, तांचोय आमी उगडास करुया. आनी आमची कातिकिस्त आज आसात तांकां देवान आपल्या आशिर्वादान बरोबर म्हूण तांचे पासत मागुया. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागेवन सुसे बागेवन दवरता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे देखून दोनया लागीं वावराडी धाड म्हूण मागात. खरीत भाशेन आमी ह्या वेळार मागुया आमच्या ह्या वावरान आमकां जाय ते वावराडी मेळूं. तशेंच आमी जण एकलो भुरगीं, तशींच वाडलोलीं तरणाटीं, तशींच संदेशकारां आनी आवय बापूय दिसाच्या दिसाक आमी असले देवाचे वावराडी जावंक आमकां करपा मागुया आनी आमचे हात जोडून जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक सगळीं उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक रास वरकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना
सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सुम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसो एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
जेजू सोबे उर्दीन आसा ताचे बाबा तोरून मेळटा देवा कडसून फुंक्या देवताक तेंचाय प्रमाणीक कोण म्हाका आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणीकपण आमकां ताचो कुडीस ताचे पुरो जिवीत आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणीकपण आमकां ताचो कुडीस ताचे पुरो जिवीत सोमी म्हणटा, पवित्र बापा, तुवें म्हाका दिल्याय ते आमचे वरी एक जावच्याक तांकां तुजी नांवीं सांबाळ. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुज्या हातांतलें आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण, तुजे सवें आमच्या एकवटाची खुणा. ह्याच जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेन काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय ही आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आतां ह्या वेळार आमची संदेशकारां आपली बासावणी करतलीं, तशेंच तांच्या हातान जुट्टी घालपाची ही ल्हानशी रीत आमी चलयतल्या. बरे भाशेन आमी तातूंत वांटो घेवया. सगळीं आमी बसुया. संदेशकारांनी मुखार सरचें. मोगाळ जेजू, ह्या दोतोनीच्या वर्सा पास्कांची वात आमी पेटयतले आनी सगळीं संदेशकारां आपलो हात पास्कांचे वाती वाटेन वयर काडटलीं आनी आमी ही बासावणी करतल्या. मोगाळ जेजू, ह्या दोतोनीच्या वर्सा म्हज्या हातांत घालतलोल्या दोतोनीच्या भुरग्यांक तुजे वळखीन वाडोवंक एक व्हड जबाबदारी म्हूण हांव वळखून घेता. हांवें तुमकां केला तशेंच तुमी करात. हो तुजो उलो आमच्या कानार घेवन ल्हानविकायेन, खालतीकायेन आनी सेवेच्या मोनान म्हज्या बरोबरच्या संदेशकारा आनी भुरग्यांक सवें हांव जियोंक वावुरतली. भुरग्यांक तुजे सवें आकारून हाडूंक म्हजी जबाबदारी पाळटना पयलो हांव म्हज्याच भावार्थाची आकारणी चालू दवरूंक
फावो तें उपाय घेतलो बरे भाशेन आनी उमेदीन म्हजे पाठ तयार करून भुरग्यांक खोलायेन तुजी वळख दिवंक वावुरतलो म्हज्या जिविताचे बरे देखींतल्यान म्हज्या क्रिस्ती भावार्थाची गवायकी म्हज्या जिवितांत कुटुंबांत समुदायांत आनी दोतोनीच्या वर्गांत दिवंक हांव वावुरतलो म्हूण हांव सोबे माजार तुका भास दितां. आमेन. संदेशकारांनी बसून घेवचे. नवे समितीक आमचो पातकूर आतां येवकार दिता. तशेंच तुमच्या हातांनी आतां जे डॉक्युमेंट्स घालपाचे आसा आनी फायल्स आसात ते आमी घालतले. एना लागीं मागता मातशे डॉक्युमेंट्स हांगा दवर. फायल्स आर्नल्ड घेवन उबो रावचो मातशें. ओके, स्विट्झर्लंडान आमची नवी कमिटी आमी काडलेली आसा. हे आदली कमिटी किरीत भाशेन पादवीकाराच्या नांवान, म्हज्या नांवान आनी PPCच्या सगल्याच्या नांवान किरीत भाशेन आमी तांकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. ताणें गेल्या त्या वर्साक बरो तरेन हो दोतोनीचो वावर केलो आनी सगल्या संदेशकारांनी बरे तरेन आपलें ध्यान मन दिवन आनी काळजांतान उदारपण तांणी दाखयलें देखून आनी भुरग्यांक जेजूचे हे खरे शिकोवणेन तांणी आपलो सॅक्रिफायस केलो देखून आमी काळजांतान तांचे आभारी. देवाचो भरपूर तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. आमची नवी कमिटी हे भाशेन जावन आसा. तांकां किरीत भाशेन आमी बरो हे सांगून येता आनी आज तांणी भासावणी केल्या तर खरेंच आपलो वावर जेजूची ओळख भुरग्यांक दिवंक आपल्या वावरांत उदीक आनी उदीक ती सुफोट जातली आनी सगल्या दिरान बोडान आनी आपल्या भावार्थान जेजूक दिवंक ती वावुरतली म्हूण आमी आस बाळगून तांकां आमचे बरे येस आवडयता. आमचो ह्याच दोतोनीच्या केंद्रांत आमचे फिरगोजेच्या दोतोनीच्या केंद्रांत आमी वडील कसो एबिसन आल्मेडा आका विंचून काडला. मागता पादवीकाराकी मुखार येवन ही जुट्टी ताका किरीत भाशेन एक फायल वो ताका हेर वस्तू दिवन ताका अधिकार दिवन एक फूल आनी ती फायल आमी ताचे कडेन दितली. एबिसन आल्मेडा मातशे मुखार येवचो हांगासर. ताळयो मारच्यो आमी ताका. आमच्या हे समितीचे सेक्रेटरी कशे आना स्मृती पायस किरीत भाशेन ताचे लागीं मागता मुखार येवन ताळयो मारच्यो आमी. ह्याच समितीची आमची जबाबदारी पयशांचो कारबार आमी म्हणटा भंडारी ट्रेजरर सावियोला फेर्नांडीस मागता मुखार येवन ही जुट्टी ताणें घेवंक सगळे आमचे हे अकावंट्स जे आमी गेल्या त्या वर्साक आनी वर्साच्या वर्साक केल्यात ते ताणें सांबाळचे म्हूण ह्या भांडारीक आमी दिता. सगळे आमी बरे तरेन पळयल्यात आनी ते सगळे सारके आसात. आतां ताचो ताणें आपली जबाबदारी बरे तरेन पाडची म्हूण ताच्या हातीन आमी दिता. आमची कातिकिस्तां आसात तांकां सगल्यांक आमी माये मोगाचो येवकार दिता. सगळ्याहून आमचे आदले कातिकिस्त आसात तांकां पयलीं आमी सत्कार करता एक फूल दिवन. बेविंदो फेर्नांडीस मुखार येवचो. एक फायल दितले हांव. फूल ना म्हणला फायल.
विनीता पायस. विनीता. एलिजा पेरेरा. एलिजा मातशें मुखार धांवन येवचें. वांदा आराउज. हिल्डा नूनिस. जॉयसी अब्रांशीस. आना मातशें हांगा येवचें. रेनेटा ब्रागांजा. आर्नल्ड लोबो. एना डिसोजा. एंजल पिंटो. वनेसा नोरोना. स्विजल लोबो. गिरिजा आसा. आनीक आदलीं आसात तांणी मातशें येवचें. आतां नांवां काडलें तें एबिसन रेजिडेंट. आना स्मृती पायस. आनीक सावियोला. सावियोला मुखार येवचें. ओके. आनास. बरें. गेले त्या वर्साक आमी भुरग्यांक पयलो कोमिन्यांव दिल्लो. आमी जायतीं भुरगीं हांगासर आसात पाद्रीगारा लागीं मागता मुखारूच रावंक. आनी तांकां सगल्यांक आतां आमी तांचे मेमेंटोज कशे दितले आमी दिवंक नासले त्या दिसाक, कित्याक तांचे फोटो येवंक नासले. म्हणटच आमी तांचे मेमेंटो कशे ते सगल्यांक दितले. आमी हांगा नांवां काडून तांकां आपयतलीं आनी उपरांत त्या भुरग्यांनी येवचें. पयलो कोमिन्यांव घेतला ती भुरगीं नात जाल्यार तांची आवय बापाय सुद्दां येवंक जाता मुखार येवन तांणी हो मेमेंटो आमचो घेवचो म्हण आमी मागता. आमी कितें भाशेन दाखोवड करूंक सोदता कितें आमी दिलां तें. सोत्रायदोची आमी एक एक भुरग्याक कितें दिलां तें मातशें तुमकां दाखयता. एक सर्टिफिकेट ताची भुरग्याची फोटो विथ फोटो. एक मेमेंटो कसो ताका कुम्यांव दिता तो आवय बापाय सांगाता. एक बायबल, द बायबल फॉर मी. एक दिसपोटी ताणें तेर्साक मागणें करचें घरांत तेस करचो हाका लागून आमी तांकां दिला. आनी तांचे 4 फोटो तातूंत आसात. म्हणटच मागता भुरग्यांनी आनी त्या भायर तांकां एक फोल्डर दिला. आतां ती दोतोनी घेतली म्हणटच तांणी आपलो कॅटिकिजम बूक तातूंत घालून हाडचो आनी बरे तरेन ह्या फोल्डरान कितेंय तांकां नोट्स दितात कितेंय दितात ते तांणी बरे तरेन सांबाळचें. जाय तो आमी आमचो तोकोस घेतला. कितें भाशेन आमी आदल्या आमच्या वावुरतेल्या कोमयाचे एंजल जावं आमचे हय जामिला आनीक एना ह्या तिगूय आमच्या संदेशकारांक आमी किरीत भाशेन देव बरें करूं म्हणटा. व्रिझल एलिझा फेर्नांडीस मुखार येवचें आनी ताका आमी किरीत भाशेन सत्कार करतले. व्रिझल. मॅरिलीन मिनेझीस मुखार येवचें.
Marilyn Menezes, you begin. Riona Janisa Carvalho. Nora Jakis. फादर मातशें वयर चडचो तांकां दिसती पडोवंक ती मातशें चड पुरो वयर मातशें वयर चडोवंक दी एंजल या काम चल मातशें एक स्टेप काम नोरा जाकिस जॅक्स वाना सेलेस्टिना रॉड्रिगीस आसा वो ना Johanna Serafina Rodriguez? No. Okay, Vana ina, Father. Jensia Valeshka Norona. Jenfi J.S. Dias. Asa? Absent? Okay. Zoya Landes. Anna Ava Varghese. Anna, come. Sasha Angel Norona. Velfina Alicia Fernandez. Asa. Simona Josie Fernandez. Marquez Mariano Menezes. Marquez is there. Absent today. Absent. Kalen Nick D'Souza. Bring. Aina. Oliana Harriet Silveira, Lillian Chloe Barbosa, Kiara Adeline Pereira, Xavier Landes. Xavier is there. Absent. Nathan Menezes. Maverick Johan Fernandez absent. Is there? Okay, wait there. Cade or Kide, I don't know. Cade or Kide. Jordan Barneto. Present or absent? Amadeus Dias. कितली भुरग्यांक धाडटात ती आतां सांपडटलीं सारकीं. Amadeus Dias. Nathaniel Carl Almeida. कोण येना तांकां क्रिस्माक मागीर घेवचे नात आमी. Velen Damião Menezes. Prince Dias. देव बरें करूं फादर. 8 जाण एबसेंट आसात. बरें भुरग्यांनो, संदेशकारांनो आनी आवय बापायनो, दोतोनीचें वरोस आयज तावन आमचें सुरू. पूण आयज आतां सुवाळो जाल्या उपरांत आयज दोतोन आसची ना. आयज हॉलिडे. जे कोणें रेजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आजून दिवंक ना तेणी तुमची रेजिस्ट्रेशन फॉर्म आयज दिवची वयचे पयलीं, सो दॅट आमची रेजिस्टर सगळे तयार करपाक जाय संदेशकारांनी. कोणें जर तर आजून पासून रेजिस्ट्रेशन फॉर्म भरूंक ना जाल्यार तुमचें रेजिस्ट्रेशन फॉर्म भरचें. फुडल्या आयताराक तावन 9:30 वाजता दोतोनीचें मीस जातलें आनी मीस जाल्या उपरांत दोतोन सगल्यांनी सगळे दीस चुकय नासतना दोतोनीक येवचें. आवय बापायनी खेरीत चोत्राय धरची. तुमच्या भुरग्यांक सदांच दोतोनीक धाडूंक. दुसरें म्हणल्यार तांचें न्हेसप
आवय बापाय न्हू तुमकां परतून घडये हांवें सांगपाची गरज ना, पूण फकत उगडास करता मिसाचे बेटेक फावो तसलीं कापडां घालून फावो तसलें न्हेसण घालून तुमी तुमच्या भुरग्यांक मिसाक धाडची म्हूण हांव तुमकां आनीक एक पावटी उलो करतां. संदेशकारांनो, तुमचे लेसन जे आसात ते दर आयताराक आमचो एनिमेटर फादर पिटर ते चॅक कोत्तलो. म्हणटच तुमची लेसन्स सगळी लेसन प्लॅन जो आसा तो तुमी आयताराच्या आयताराक फादराक सबमीट करचो म्हूण तुमकां विनंती. आनी भुरग्यांनो, दोतोनीचें वरोस आमी बरे भाशेन पाडया, बरे भाशेन दोतोन शिकया. तुमकां जरी तर कसली आडकोड आसा वा कसली हरकत आसा, एनी डिफिकल्टी, जाल्यार तुमच्या संदेशकारां लागीं तुमच्यान उलोवपाक जाता. आनी थिंगा जरी तर तो सुटावो जायना, सॉल्व जायना, जाल्यार तुमचो एनिमेटर फादर पिटर आसा. आनी थिंगाय बीन सॉल्व जायना जाल्यार मागीर हांव आसा. बट फील फ्री एनी टायम टू कॉन्टॅक्ट एनी ऑफ अस एनी टायम. आवय बापायक तशेंच भुरग्यांक खंयच्याय वेळार कितेंय जरी तर आहात दोतोनीचे बाबतींत तुमी उक्त्या मनान येवन सांगचें. आनी उक्त्या मनान आमी कसलेय प्रश्न आसत जाल्यार ते सुटावे करतले हांव. तशेंच संदेशकारांनी मतीन दवरचें, कितेंय जरी तर वयर सकयल जाता जाल्यार रोखडेंच ब्रिंग इट टू द नोटीस ऑफ द एनिमेटर, ब्रिंग इट टू माय नोटीस. तर आमचें हें वरोस खेरीत सिरियसनेस घेवन आमी आमची दोतोन बरे भाशेन करुया आनी बरे भाशेन सगळीं शिकुया. आयज साद्या काळाचो 11वो आयतार. गेल्ल्या आयताराक दान जालें 13,505 रुपया. भुरग्यांनो, दर बुधवाराक एवरी वेनिसडे सांजेर 7 वाजता 7 ते 8 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण जाता. ब्लेसड सॅक्रमेंट एडोरेशन जाता जाल्यार तुमच्या आवय बापाय बराबर येवन तुमी भाग घेवचो. आमचे इगोर्जेन सद्याक आमचे लागीं प्रेयर रूम ना आजून पासून. तो घडये फुडाराक आमी जाता ते भाशेन तयार करतले हांव. पूण त्या म्हणल्यार आमकां हे ल्हान ल्हान सोयेक मेळटा तांचो बरो फायदो काडुया. जेजू बराबर येवन आमी वेळ सारुया. संदेशकारांक, आवय बापायक आनी भुरग्यांक सगल्यांक आमंत्रण. दर बुधवाराक सांजेर 7 ते 8 वाजता भोव पवित्र संस्काराचे बजवणेन वांटो घेवंक. तशेंच शुक्रारा दीस सकाळीं 6:30 वाजता त्या उपरांत मीस. हो सोनवार जो येता तो सोनवाराक 24 तारीख 24 जून. कितें आहा त्या दिसाक भुरग्यांनो? 24 जून सांजांव. जाल्यार आमची फिरगोजेची तरणाटीं खेरीत भाशेन आमकां सगल्यांक एकठांय हाडूंक आनी आमचें हे बरें ट्रेडिशन जें आसा तें सांबाळूंक आमच्या तरणाट्यांनी सांजांव हाची सांजेच्या वेळार समोरमणी घडोवन हाडल्या. मिसाची भेट सकाळीं 7 वाजता जातली. येवन मिसाचे भेटेन भाग घेवया. आनी सांजेच्या वेळार 3 वाजता आमकां सगल्यांक बराबर येवंक आमचें ट्रेडिशन्स समर्पूंक आमकां हिंगा इगोर्जे लागीं तांणी कार्यक्रम बरोसो कार्यक्रम घडोवन हाडलेलो आसा. तर सगळीं आमी येवया. आनी तुमकां तुमच्या सॅक्टरांनी जी जबाबदारी दिल्ली आसा, भोव करून आमचे ट्रेडिशनल आमच्यो थोड्योश्यो समोरमण्यो आसात तांचें प्रिजेंटेशन करपाक. तशेंच वेगवेगळीं कॉम्पिटिशन्सूय बीन आसात, तातूंतय तुमी भुरग्यांनी वांटो घेवचो. आनीक पावस पडले जाल्यार न्हावपाकूय मेळटलें पावसाच्या उदकान, तातूंतय तुमी भाग घेवचो. तर सगळीं आमी सांजोवांचे परबेक सकाळीं 7 वाजता मिसाक आनी सांजेर ह्या कार्यक्रमान भाग घेवया. सगळीं उबी रावया. एक चोत्राय धरची. सोनवारा दीस जेन्ना ही समोरमणी आमी करता तेन्ना सांजेर इंग्लीश मीस सोनवारा दीस आसचें ना. तशेंच दाबोलीं कॉपेलान सांजेर सोनवारा दीस मीस आसचें ना. फकत एक निमणी कळोवणी सगल्या भुरग्यांक बरे भाशेन आयकात. आयज बरे भाशेन तयारी केल्या ह्या आख्या लिटर्जीची. आमच्या संदेशकारांक आमचे खेरीत दिनवास आनी शाबासकी. आमच्या फादर पिटराक एनिमेटराक आमची खेरीत शाबासकी. बरे भाशेन ही सगळी तयारी आनी इनॉग्रल डे बरे भाशेन मांडून हाडलो. देखून आमच्या कोयराक आमचे खेरीत दिनवास. येवन तांणी प्रॅक्टीस केल्या. वाजोवपी आसात, गावपी आसात, तशेंच आमच्या कोयराक मार्गदर्शक आसात. तुमकां एक उलो सगल्या भुरग्यांक बरे भाशेन आयकात. आमच्या कोयराचे मार्गदर्शक आसात आना स्मृती पायस. आनीक आमचो एक ड्रामर आहा, बँडान वाजयता तो ड्रामर समीर.
जर तांकां दोगांयकूय आमी ह्या कोयराचे मार्गदर्शक म्हूण नेमलेले आसात. तुमकां कोणाकूय कोयरान भितर सरपाक जाय, जावं गावपाक ओ कीबोर्ड वाजोवपाक, गिटार वाजोवपाक, वायलन वाजोवपाक, जाल्यार तुमी तुमची नांवां एना लागीं आनी समिरा लागीं दिवची. तुमकां शिकोवंकूय बीन सोयेक मेळटलो. आमची SFX म्युजीक अकॅडमीची भुरगीं जीं आसात तांकांय सगल्यांक उलो मारता, कोयरान भितर सरात. आनीक तुमचें शिकोन जाल्या उपरांत जेजू पासत पयलीं वाजोयात आनी मागीर मुखार वाजोवपाक तुमकां जाय तो सोयेक मेळटलो. तर सगल्यांक तुमकां उलो ह्या कोयरान भितर सरपाक. अखेरीत आशिर्वाद आतां ह्या वर्साचे सुरवेक आमी घेवया. इल्लोसो वेळ तुमचे दोळे धांपून देवा लागीं मागात तुमकां कितें जाय ह्या वर्साक, दोतोनीचे बाबतीन, भावार्थाचे बाबतीन. आनी आशिर्वाद घेवंक तुमचे तकल्यो बागोयात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. देव सगल्या देण्याची जोर तुमकां आपले कुरपीन भरपूर आशिर्वाद दिवं आनी ह्या दोतोनीच्या वर्साक सर्व वायटांतली तुमकां सुरक्षीत सांबाळूं. तोच देव तुमचो भावार्थ थीर करूं, तुमचो भरवसो सुदारूं आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोंसणिकायेन वाडलेल्या प्रिती मोगान पेटोवं. तोच देव तुमचीं कामां आनी सगळें तुमचें जिवीत आनी तुमचें शिकोप शांतीन चलोवं आनी तुमच्या मागण्यांक सदां कान दिवं आनी सासणाच्या जिविताक तुमकां पावोवं. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे वयर देवूं आनी तुमचें सवें सदां आसूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गायन घेवया. F20 पेज नंबर 95. F20. तुमचे संगाती आसा, संसार सोपो